The lion is back. The lion is back. Nice to have him back, but as you have seen, he is still in his recovery phase and he has not met with anybody as such, even to shake hands. Wish him a speedy recovery because Goa needs him and we need him very much for the future development of the state. The lion is back. The lion is back. And जे कोण तेजेर अगेन्स्ट उलयता ताका तेणें बिफिटींग रिप्लाय दिला. कितें आसा कोणेंय कितें उलोवं कोण दुयेंत जालां तेजेर केन्ना नॅगेटीव उलोवप न्हय. तेजेर असले ट्रेजिडी टायप उलयल्ले पूण तेणें कोणाकूच रिप्लाय दिवंक ना. एंड दीस इज द बिफिटींग रिप्लाय टू एवरीबडी. इतलेच रिक्वेस्ट कितें असले नॅगेटीव प्रोपेगेंडा केन्नाच करचें न्हय म्हणून. जे बरें नाशिल्ले त्या आजारांतल्यान सुखरूप परत गोंयांत आयले आनी गोंयांत येतकीर पयलीं तांची जी ग्रामदेवतेचेर आमच्या महालक्ष्मीचेर जी श्रद्धा आसा ती श्रद्धा व्यक्त करपाक तशेंच महालक्ष्मीचे आशिर्वाद घेवपाक फुडलें काम चालू करपाक आयज देवळांत आयिल्ले. ताजे असंख्य चाहते पणजेकार हांगा जमिल्ले. सगळ्यांनी सगळ्यांचे आशिर्वाद सगळ्यांच्यो प्रार्थना ताजे बरोबर आसा म्हणून सांगपाक आमी सगळे हांगा जमल्या. एक ताणें परत एकदां नेटान काम चालू करचें सगळे गोंयकारांक ताजी आस आशिल्ली आनी तो केन्ना येता ह्या गोष्टी कडेन सगळे जाण दोळे रावन आशिल्ले. आनी डेफिनेटली आयज एक आनंदाचो क्षण आसा. आयज आमी सगळे जाण महालक्ष्मी पांया कडेन आयल्या सो परत एकदां आशिर्वाद घेवपाक परत ताका सामर्थ्य बल आनी काम करपाची शक्ती आनी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची ताका सुबुद्धी दिवं अशें देवा कडेन प्रार्थना केल्या. डेफिनेटली देवी महालक्ष्मी ही सदांच मनोहरबाईच्या फाटी रावल्या. खरें म्हणजे म्हाका वैयक्तीक मना पासून खूब आनंद जालो. सगळ्या गोंयकारांचा आनंद जो आसा हो द्विगुणीत जाल्लो आसा. सगळ्या गोंयकारांक खूब खुशी जाल्ली आसा आनी ती तेंच्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या भावनेंतल्यान व्यक्त केली.
हांव सिंपल गजाल सांगता. माझ्या मतदारसंघात एक सामान्य मतदार त्यांनी काल सगळ्या लोकांक पेडे वाटले. भाई परत एकदा गोंयांत आयलो ही म्हणजे खूप खुशी गोंयकारांक जाल्ली आसा. जेणे करून एक बरें जातलें की आमी बऱ्याच जाणांक वेगवेगळे प्रश्न पडलेले गोंयांत, म्हणजे तशे विरोधी लोकांक पडलेले, विरोधकांक पडलेले, लोकांकूय पडलेले. म्हाका दिसता मुळात मुख्यमंत्री गोंयांत येवप हें तेजेर उत्तर आसा. आणि ज्या पद्दतीत म्हणजे आज हांव एक्चुली सकाळी फुडें मार्शलान भाई देवकी कृष्णाच्या देवळात मुख्यमंत्री आयले. हांव थंयसरूच तांच्या बरोबर आशिल्लो आणि थंयच्यान हांव पणजे पर्यंत महालक्ष्मीच्या देवळांतलो प्रवास हांगाय पर्यंत बरोबर आशिल्लो. तांची तब्येत जी आसा ही पूर्णपणे बरी जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. काही प्रमाणात तांच्यांनी म्हटलां तशें पूर्णतः कामाक सुरू करतले. काही थोडोसो रेस्ट घेवनूय कामाक सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हाका दिसता विशेश करून गोंयच्या लोकांनी थोडोसो संयम बाळगप हाची अत्यंत गरज आसा. कारण प्रत्येकाक दिसता की मुख्यमंत्री आपल्याक मेळतो, म्हाजें काम आतांच करचें. त्या ती सगळ्या लोकांनी संयम बाळगचो. सगळ्यांची कामां जातली, सगळ्यांक मुख्यमंत्री मेळटलोच. ताच्या खातीर संयम बाळगप आनी आपली सगळीं कामां करप ही अत्यंत गरजेचें आसा. ताका थोडेशें एडमिनिस्ट्रेटीव आनी बाकीची कामां करप हाच्या खातीर वेळ दिवपाक जाय आनी तो वेळ सगळ्या गोंयकारांनी दिवचो. परत एकदा मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. एडमिनिस्ट्रेशन आनी सरकार ज्या पद्दतीन फुडें वचपाक जाय त्या पद्दतीन नक्कीच म्हाका दिसता फुडें वयतले. आज सांजची किंवा फाल्यां पर्यंत एसेंब्लीची तारीखूय बी ठरतली. टेंटेटिवली फुडली एसेंब्ली जी पावसाळी अधिवेशन घेवपाक जाय. हांव भोवमानीच मुख्यमंत्र्यां कडेन आतांच उलयलां. तांच्यांनी विधानसभेची डेटूय आयज सांजची पर्यंत फायनलायज करता म्हटल्यार. ती फायनलायज जाल्या उपरांत सगळ्या कामांक विधानसभेच्याय कामांक गती येतली. विधानसभेचें काम जें आसा हें सुरळीत रित्या जातलें आसतलें, व्हडलें आसतलें.